इतिहासाचे पहिले पुस्तक चॅप्टर 10 साऊलूचे मरण. आता फिलिस्तेफकारांनी इस्रायला आड झूज मांडले. इस्रायलकार पळून वेताना फिलिस्तेफकारांक सांपडले आणि तांणी तांकां जिल्बोआ दोंगरार जिवेशी मारले. आणि फिलिस्तेफकारांनी साऊल आणि ताच्या पुतांची पाट धरली आणि फिलिस्तेफकारांनी जोनाथन आणि अबिनादाब आणि माल्कीश्वा ह्या साऊलूच्या पुतांक जिवे मारले. हे झूज साऊलूक बरेंच मारेकार जालें. ताका भाले लागले आणि तो घायल जालो. तेन्ना साऊलून आपल्या हातयारां व्हरप्याक सांगलें, तुजी तलवार काड आणि ती म्हजे कुडींत रोंबय, नाजाल्यार हे सुनोत करूंक नासलेले मनीस येवन म्हजो खेळ करीत. पूण ताचो हातयारां व्हरपी अशें करूंक कबूल ना जालो, कित्याक तो भियेलो. म्हणटूच साऊलून आपली तलवार घेतली आणि आपूण तिचेर पडलो. साऊल मेलो म्हूण ताच्या हातयारां व्हरप्यान पळयलें तेन्ना तोवूय तसोच तलवारीचेर पडून मेलो. अशें साऊलू, ताचे तेगूय पूत आनी ताचें आख्खें घराणें बरोबर मरून गेलें. फाल्क्यांत आसलेल्या इस्रायलाच्या मनशांनी आपले मनीस पळून गेले तशेंच साऊलू आनी ताचे पूत मेले म्हूण पळयलें तेन्ना तांणी आपलीं शारां सोडून दिलीं आनी पळून गेले. आनी फिलिस्तेफकार आयले आनी थंय आपले पेणे केले. दुसऱ्या दिसा मरून पडलेल्यांचे लुटूंक फिलिस्तेफकार आयले तेन्ना तांकां साऊलू आनी ताच्या पुतांच्यो कुडी जिल्बोआ दोंगरार पडलेल्यो मेळ्ळ्यो. आनी ताका विंगलो करतोच तांणी ताची तकली आनी हातयार घेतलें आनी ही बरी खबर आपल्या देवांक आनी लोकांक कळोवचे खातीर फिलिस्तेवांच्या शारांनी धाडून दिले. आनी ताची आंगोस्त्रां तांणी आपल्या देवांच्या घरांत दवरलीं आनी ताची तकली दागोन नांवाच्या देवाच्या मंदिरांत दवरली. पूण जेन्ना जाबेश जिलेयादान फिलिस्तेफकारांनी साऊलू थंय असलो जुलूम केला म्हणून आयकलें तेन्ना सगळे काळजीदार मनीस उठले आनी साऊलू आनी ताच्या पुतांच्यो कुडी काडून जाबेशांत हाडल्यो. आनी एका हड्ड्याच्या पोंदाक तांचीं आडां पुरलीं आनी 7 दीस लेगून तांणी उपास केलो. सर्वेस्परा मुखार केल्ल्या अविस्वाशीपणाक लागून साऊल मरून गेलो आनी सर्वेस्पराचें उतर सांबाळलें ना. पूण एका गाडयाची बूत घेतली. ताणें सर्वेस्परा लागच्यान मार्गदर्शन घेवंक ना. त्या खातीर सर्वेस्परान ताका नाटाक केलो आनी ताची राजवटकी जेसेच्या पुता दाविदाच्या ताब्यांत केली. देवाचें उतर